पुनर्जीवन क्रिस्ततई म्हज्या मोगाळ या जगबावानो धर्म भयण्यानो आनी या जेप्पो फिरगजीच्या बाबानो आनी भयणीनो, आज सबार संभ्रम आमी चलयता. पयल्यान पयलें आमचो पात्रोन सांजुजे वावराडी ताचें फेस्त, फिरगजीचें फेस्त. सांगात आज फिरगजीचो दीस वा पॅरिश डे वा पॅरिश फिस्ट वा कम्युनिटी डे तुमी सेलेब्रेट करतात. तिसऱ्यान आज खामेल्यांचो दीस, मे डे, वर्कर्स डे, तांच्या पासून मागचो दीस. आनी माय म्हयनो आज आमी सुरू केला. कोंताचो तेर्स आमी भेटयता. आज म्हज्या फिरगजेन ग्रोट्ट्या मुखार भुरग्यां सांगता तेर्स पेटोवन भेटयलो म्हाका उडास येता. भाग्यवंत जुजे वावराडी ह्या फेस्ता दिसा म्हाका विशय दिला, निस्वार्थ वावरा मुखांतर फिरगज कुटाम बांदया. म्हज्या मतीन दिल्लें कन्फ्युजन आसा, खंयचो विशय काण घेवचो गी म्हूण. पात्रोनाच्या जिणेचेर हांव उलोवंगी, वा वावराच्या म्हत्वा विशीं उलोवंगी, वा फिरगज कुटुंबा विशयांत उलोवंगी, या अर्गां दिवच्या विशयांत उलोवंगी म्हण इल्ली घुसपड आसा. हे सक्कड विशय सांगता घालून हांव नियाळ दिवंक प्रयत्न करता. पयलें एक वोपार सांगता. म्हाका मस्त मोगाची वोपार ही तुमी आयकले जावंक पुरो. एक उदार राय आसलो, जेनरस किंग. ताणें एकबुडी ताच्या राज्याच्या 5 जाणांक आपयलें, 5 जाणांक. हॅरी, जेरी, लॉरी, नेरी, टेरी, ह्या खंयची नांवां तुमी घालयात. हे 5 जाण गडबडले आतां. इतलो लोक आतां जेप्पो फिरगजान विगारान आपयल्यार तुमकां तशें बघा न्हय. हे आमकां खाल्याक 5 जाणांक आपयलां, बेस्टांक आपयलां की म्हण भियान गेले. बट ही वॉज अ गूड किंग, बरो रायतो, जनरस म्हळें हांवें. ताणें तांकां बेस्टावंक ना. ह्या 5 जाणांक एक सरप्रायज गिफ्ट दिलें, खाणीक दिली. खाण गेल्या उपरांत ह्या 5 जाणांची प्रतिक्रिया तें गरजेचें. एटिट्यूड पळया. पयलो मनीस आयलो, खाण गेली म्हणलो, राया तुका देव बरें करूं, पूण खाणीक म्हाका नाका, हे एक म्हाका वोजें म्हणलो. दीस इज अ बर्डन. आज हांव खाण घेता, फाल्यां तुका हांवें पाटी दिवचें पडटा. आज आमच्या काजाराक आयर येता, फाल्यां ताच्या काजाराक हांवें पाटी दिवचें पडटा. ही राटावळूच नाका राया, पूण पाटी दिलें, वोजें म्हणलो. दुसऱ्या व्यक्तीन घालें गेलें, खाण गेलें, ताचें भायलें मात वर्णन करूंक लागलो. शो ऑफ थोड्या फुडें आमी करता. वा कितलें बरें रॅपर, कितलें बरें रिब्बन बांदलां. बावडो भितर कितें आसा म्हणलें पळोवंक तूं सकूंक ना. शो ऑफ, प्रदर्शन. तिसऱ्यान खाण गेली आनी तेणें पळयलें, आपणा कोणी पळयतात गे म्हणलें स्पश्ट केल्या उपरांत एका खोनशाक गेलो, उक्तें केलें आनी एकल्यान केलें वा बोकायलें म्हणयत. खावच्याक मर्यादेन खावचें म्हणटात, हें बोकावचें. स्वार्थी, सेल्फीश. चवथ्यान खाण गेली. इतलो डिसअपॉयंट जालो की निराशी जालो की येदो व्हडलो राय. हांवें चिंतलें म्हाका ताणें व्हडलें गिफ्ट दिता म्हण, व्हडली केक दिता म्हण. ताणें ल्हानशें बिस्कीट दिलां. रागान पांयांत उडयलें, पांयांत ताळो मस्तून डिसअपॉयंट, निराशी जावन गेलो. पूण 5वो व्यक्ती पळया, ताणें राया लागीं खाण गेली आनी म्हणलो, थँक्यू माय लॉर्ड, तुवें आमकां 5 जाणांक आपूण सन्मान केला. तुज्या राज्यांत इतले जाण आहात, कोणाक आपयत आसलें. थँक्यू माय लॉर्ड म्हणलो, पाठी गेलो. ताच्या घरच्या लागीं आसलेल्या सक्टांक आपय लागलो, तुमी सक्कड या म्हूण. तांच्या लागीं वांटून केलें ताणें. 5 एटिट्यूड. हांवें म्हळें बर्डन, शो ऑफ, सेल्फीश, डिसअपॉयंटमेंट अँड थँकिंग अँड शेअरिंग. ह्या ओपारीक एक सर आसा, सिक्वेन्स आसा, सिक्वेल आसा. देव तो राय. ते 5 जाण तूं आनी हांव. तें गिफ्ट खंयचें गे म्हळ्यार खाणीक आमचें लायफ, जिवीत. ह्या जिवितांत हे 5 एटिट्यूड येवंक साद आसा. ह्या दिसांनी आमी पळयता सबार जाण आमी जिवीत एक वोजें म्हूण लेखता. जिवनांतले जिगुप्से, आत्महत्ये. सेकेंड, शो ऑफ. आमी मस्त जाण कुडी सो इतलो पोस्ट करता की मिस्टर वर्ल्ड, मिस युनिवर्स. काल ह्या कुडयेक ताप आयल्यार पुरो गेलो हितून. शो ऑफ. तिसरे वर्गाचे आसा स्वार्थी. हांव, म्हजें, म्हाका. एपार्टमेंटांत आसा, शेजाराक कोण आसा म्हणलें गोतू ना. हांव स्वार्थी, सेल्फीश. आनी चवथें जावन आसा निराशी. म्हाका समाधानच ना, पुरपुरचेंच. ताका बरें दिलां, म्हाका दिवना म्हण पुरपुरचेंच, कंपेर करचेंच. पण 5व्या वर्गाचे लोक आसात, सबार जाण आसात. लेट्स नॉट बी नेगेटीव. जिवीत म्हणलें देणें खाण घेवन वांटून जियोवचें आसात. फिरगजेचो दीस म्हळ्यार, समुदायाचो दीस म्हळ्यार आज देवाक अर्गां दिवचो आनी जिविताच्या देण्या पासून अर्गां दिवचो आनी तें जिवीत वांटून घेवचें. हें फस्ट सेंटेन्स आमच्या मोतीन दवरया. कित्याक आमचो पात्रोन सांजुजेन हेंच केलें. ताचो वेळ, ताचें काम, ताचो वावर, ताचें जिवीतच भाग्यवंत कुटुंबा खातीर समर्पून दिलें, वांटून घेतलें. ही शेर्ड इज लायफ.
हांव केदाळ एक सेंटेंस म्हणटा, म्हाका म्हजे फिरगेचे तमाशा करतात. इफ द रूट्स आर गुड देन द फ्रुट्स आर गुड म्हणटा हांव. पाळां बरीं जाल्यार फळां बरीं. जेजू आवय बापाय तावन ते रूट्स बरे आसले वरवीं हेंच शिकलो वांटून घेवंक. सुतारेचें काम केलें, ताणें शिकयलें, पिडेस्तांक गूण केलें, भुकेल्यांक वाडलें, पातक्यांक बक्षिलें, तांकां डिग्निटी दिली, घनता दिली, गौरव दिलें, जिवीतच दिलें, निमाणें कुर्सार आपल्या जिवाचें बलिदान भेटयलें, पोरूस आमी ताचो उडास काडलो. खंय तावन हो शिकलो जेजू? इफ द रूट्स आर गुड देन द फ्रुट्स आर गुड. हांगा माय बाबात फॅमिली मेक्स द पर्सन म्हणटा हांव. इफ द फॅमिली इज गुड देन द चिल्ड्रन आर गुड. आमी तांकां ब्लेम करचें नाका. ह्या जेजूच्या पोसक्या बापाय विशयान दिल्लें समजून घेवया आनी आमच्या संवसारी बापयां पसत मागयास विशेश तरान. आवयांनी बेजार करचें नाका, आवयांचो दीस म्हणलो आसा. आज विशेष तरान बापयां पसत ती मागया. सांजुजे एक सुतारी, एक कार्पेंटर, एक ऑर्डिनरी काम, तो एका कंपनीचो CEO न्ही, वा बँकाचो मॅनेजरी न्ही. आयच्या वांजेलांत आमी आयकता जेजूचे शेजारी जेजूची नकलां करतात, ताका ह्युमिलिएट करतात. आमी कन्नडांत गाद आयकला न्ही, हित्तला गिड मद्दल्ला म्हूण. ताच्याच गांवांत गेलो, ताच्या गांवांत ताका स्विकार केलो ना. वो कार्पेंटराचो पूत न्हय, सुतारेचो पूत न्हय, मोरयाचे आवय न्हय, हाची भाऊ भयणी आमच्या सांगत आसा न्हय, आमच्या मदें करता थोड्या बटया हित्तला गिड मद्दल्ला. जेजू थंयसर हें करूंक शकलो ना. कितें आयचो वांजेल आमकां संदेश दिता म्हळ्यार एवरी वर्क इज हॉली. हर एक काम पवित्र. म्हारग जाडची स्त्री वा एका कंपनीचो MD जावं, हर एक कामाक ताजीच म्हणली घनता आसा, त्या कामेल्याक डिग्निटी आसा, घनता आसा, गौरव आसा. हांव फादर मुल्लसन आसलो आनी फादर मुल्लसन थंय बरो MBBS करचे, MD करचे व्हडले धाकटे येतात. आनी थोडे बडी आमी ताच सारान ते FNO MNO जात पळय ते झडचे आत पळय तांकां ताच सारान पळोवचें आसता. आज जेजू केल्ल्या बरी हांवें तांकां म्हणचें आसचें, एक दीस ही FNOs आनी MNOs येना म्हण चिंत्या, तुमकां वावर करूंक जायत गी. तांकां ह्युमिलिएट करनाकात, ताच सार करनाकात. एवरी वर्क इज हॉली. हर एक काम गरजेचें. आयचे सांजुजे कामेल्याच्या फेस्ताचें बॅकग्रावंड इल्लें तुमकां सांगता, तुमकां कळीत आसूं पुरो. हर एक वर्सा तुमी आयकतात कोण ना. पवित्र सभेक हें फेस्त दिल्लें 1955 इसवेंत पापा पियूस 12व्यान. कारण तोवळ पवित्र सभेंत एक वादळ उठलें, एक थ्रेट आसलें, एक चॅलेंज आसलें कम्युनिस्ट तत्वांचें, कम्युनिस्ट सरकाराचें. ते देवातान पयस वचून कामच सर्वस्व म्हूण लेखताले. वर्क इज नॉट दी एंड, इट्स ओन्ली द मिन्स. पूण देवातान पयस वचून कामच सर्वस्व म्हूण ट्रेड युनियन आसलें, लेबर युनियन, मार्क्सिस्ट आनी सोशलिस्ट चिंता बोळ जावन येतालें. आनी मे 1 आचरण सुरू केल्लें तांणी, सेक्युलर आचरण आसलें. आनी तोवळ पवित्र सभा जागी जाता. पापा पियूस 11वो पयलें, ताच्या उपरांत 12वो. ह्या दिसाक एक आध्यात्मीक दिशा दितात, एक स्पिरिच्युअल टच दितात. आनी सांजुजे कामेल्यांचो पात्रण जावन दितात, कामेल्यांचो आदर्श जावन दितात. कम्युनिस्ट चिंतपात लोकांक देवा सरचेन वडटात. हें फेस्त कितें शिकयता म्हणलें 4 संगती हांव तुमकां सांगता. देव वावर करता, इज द क्रिएटर. आनी देव आयच्या पयल्या वचपा आयकलें रचनेचें काम करता. दुसरें, देव आमकां सगळ्यांक सहा वावराडी करता. वी आर कोलॅबोरेटर्स विथ गॉड. ह्या पृथ्वेची जतन करा, अधिकारने जतन करा, वाडा आनी चडा. कोलॅबोरेट विथ मी. हाऊ नायस इट इज टू कोलॅबोरेट विथ गॉड. तिसरें, हर एका कामाक पवित्रपण आसा, घनता आसा, नितीचो सांबाळ दी कामेल्यांक तांची हक्कां आसात. आनी चवथें, हें बारीक गरजेचें, काम म्हणून वर्कहॉलीक जावचें न्हय. देवान 7व्या दिसा विशव घेतलो. जुजे वर्कहॉलीक न्हय, ही लायक टू स्लीप. पापा फ्रांसिसा लागीं एक निद्रेस्त जुजेची इमाज आसली, हांवें भितर पळयलें. ही गरजे ती आसा. निद्रेस्त म्हळ्यार जुजे सगळो दीस न्हिदतलो नाळशी म्हण न्ही. निद्रेस्त म्हळ्यार देवाचेर ताचो विश्वास अँड सरेंडर टू द वील ऑफ गॉड. आनी त्या वरवीं ताची स्वप्नां तो इंटरप्रेट करूंक शकलो. कित्याक एवरीथींग ही प्लेस्ड ऑन गॉड. देवाचेर ताणें सोडलें. देखून कामा मदें ब्रेक गरजेचें, नाजाल्यार ब्रेक डावन जाता. आमी आयतारा अर्गां बलिदान भेटया, कुटुंबा सांगत टायम करसिया, भुरग्यां सांगत इल्लें खेळा, इल्लें बीचाक वचा, इल्लें फिल्माक बनवरा, इल्लें रेस्टॉरंटाक वचा. ह्या फॅमिली बॉन्ड स्ट्रॉंग जाता. आनी सांजुजे सर वावराड्याक आनी बापायांक आज कितें सांगता की म्हळ्यार आमच्या वावराचे 2 उद्देश आसचे. एक, कुटुंबाचो पोस करच्याक टू प्रोवायड फॉर द फॅमिली, अँड द सँक्टिफिकेशन ऑफ द प्रोफेशन अँड द पर्सन. आमच्या कामाचें पवित्रपण.
पापा फ्रांसिसान 2020 सांजुजेचें वर्स म्हण दिल्लें बरें विशेश तें आनी त्या वर्सा सांजुजेच्या लदीन एक 7 उले ऍड केल्ले. हांव तुर्तान वाचून सांगता कितले बरें गरजेचें की पळया. आनी सुजे पवित्र पुस्तकांत ताजे विशयान मस्तू आयकोना जाल्यारय पवित्र सभेन ताका रेकग्नायज करून बरो जागो दिला. ते 7 उले अशे आसात: गार्डियन ऑफ द रिडीमर, हांव कोंकणीन सांगना, सर्वंट ऑफ क्रायस्ट, मिनिस्टर ऑफ सॅल्वेशन, सपोर्ट इन डिफिकल्टीज, पेट्रन ऑफ रेफ्युजीज, पेट्रन ऑफ द एफ्लिक्टेड अँड पेट्रन ऑफ द पुअर. सांजुजेची 2 फेस्तां दिल्यांत, मार्च 19 आनी मे 1. शारोती पळया तो आख्ख्या पवित्र सभेचो, ह्या फिरगजेचो, ह्या दिएसिसीचो, वावरड्यांचो, शिल्पींचो, पैनाऱ्यांचो, निराश्रितांचो, थळांतरकारांचो आनी बापयांचो. सांजुजे सर बापायांक एक रोल मॉडेल. हांव बापाया विशयान दिल्लें उलयतां, मागीर आवया विशयान ती उलयतां. ह्या वत्तडाच्या आवाजाच्या बिजी संवसारांत गांवांत आनी गल्फांत परगांवांत वावर करतल्यांक विशेश करून बापायांक कितें सांगता पळया जुजे: पयशांचो वरबोस वा ग्रीड नाका, केल्ल्यांक आशा चड, नाल्ल्यांक चिकोल चड. परगांवांत आसल्यार तूं वेळार गांवांक येवन कुटुंबा सांगाता वेळ करची तूं. आनीक रावशी, पाटी येतना BP, शुगर, काळजाची पिडा घेवन येशी. भुरग्यां सांगाता इल्ले वेग घेवन वेळ करशी. थोडे जाण पळय 60-70 उपरांत येतात, पुरा पिडा काळून येतात, तांकां एन्जॉय करूं मेळटा की तुज्या भुरग्यां सांगाता कुटुंबा सांगाता वेळ करशी. तुमकां ल्हान एग्जाम्पल हांव दितां. एकलो बापूय आसलो बिजी मॅनेजर. ताणें राती घरा येतना भुरगो न्हिदतलो, धाकटो 8th की 9th जालो कोण ना. सकाळीं आनी उठच्या पयलीं ताणें ऑफिसा वयचें. एक दीस हो पूत बापायक म्हणटा, डॅडी तुका परावर कितलो सांबाळ? काद्याक रे कित्याक विचारताय? न्ही, म्हाका एक जायजे परावर, म्हाका 4000 सांबाळ. डॅडी म्हाका एक 2000 लोन दिताय गे, लोन, रीण. राग येयलो बापायक. इल्लो उलयलो पुताक बेजार जाल्यार शीद वयर ताच्या रुमा वचून दार धांपून बंद केलें. बापायक मागीर येयलें, कोश्टेर ताची कांतवणी सुरू जाली. पाड बोगले वयर गेलो. हां, कित्याक रे विचारलें म्हाका? तुवें लोन विचारलें कितें? 2000. डॅडी म्हज्या लागीं तुवें दिल्ले पॉकेट मनी 2000 आसात. आतां तुवें म्हाका 2000 दिल्यार 4000 दितात. हांव तुका हे 4000 दिता. विल यू गिव मी 1 hour ऑफ योर्स फॉर मी? म्हज्या खातीर 1 वर दिताय की डॅडी? तितलें बिजी. आनी तुमी स्त्रियानो रजेर गांवांक आयल्या पतीक केदळा पाटी वेताय विचार नाकात. तुवें वेचें वचनांगी. थोड्यांनी भुरग्यांक सांगून धरचें, वचून विचार रे पाप्पा लागी पाटी वचनांगी. कितलो सॅक्रिफीस, त्याग, तें वत, तें ताचसार ताचो बॉस ताका कशें चलयता, वत्तड. दादल्यांचे पयशे मात घेवचे न्ही, रिस्पेक्ट दिया, विश्वास दवरा तांचेर, मोगान पळया. हो ते फ्रांसीस फेर्नांडीस नाटका मातोरो सर बेला म्हण तशें म्हण नाकात. ते कितली प्रायज जावं दी, ताजे एकसूरपणान बेजारायेन जियो करिनाकात. गिव देम कंपनी. आनी दादल्यांनो आनी बापायानो, 24/7 घरा वावर करच्या तुमच्या स्त्रियांक कुमकेचो हात दिया. सगळो दीस बसून बसवा बरी तकली हालोवची न्ही. जुजेन मोरयेक कुमोक दिल्ल्या बरी कुमकेचो हात दिया. जोसेफ वॉज ए जेंटलमॅन. दादल्यांनो, जोसेफ वॉज ए जेंटलमॅन. ही रिस्पेक्टेड मेरी. ती गर्भेस्त आसतना घरा हाडलें ताणें बेतलेहम, इजिप्त, नजरेत, जेरुसलेमाक. जेजू भायर पडल्या वेळार तो पतीणेक दुरसना, तुजो पूत म्हणना. आमी थोडे फाटी बरो जाल्यार म्हजो पूत ना, वो तिच्या पुताक तुवें डिसिप्लीन शिकोवनाय. दुरसोना तो. ही वॉज ए जेंटलमॅन. दुसरो, ही वॉज ए जस्ट मॅन. नितीचो मनीस आनी प्रमाणीक. बापायानो आनी आवयानो, तुमी नितीन काम करून सांबाळ जोडा. चिटींग न्हय. फ्रॉड ह्या दिसांनी खंडबटे फ्रॉड आसा. सायबर फ्रॉड आनी सकट फ्रॉड आसा. अन्यायचो लुटून केल्लो पयसो तुमकां नाका. तुमचीं भुरगीं तुमी कितें करतात तें करता शिवाय तुमी कितें सांगतात न्ही. दे सी यू, दे डू वॉट यू डू, नॉट वॉट यू से. आनी तिसरें जावन आसा, ही वॉज ए फेथफूल मॅन. पंत आव्हाना वेळार तो विश्वासी आसलो. हांगासर ही वजन आनी भुरगीं आसात. भुरग्यांनो आनी वजनो, रिस्पेक्ट युअर डॅड. इफ एट ऑल यू आर समबडी टुडे, इट्स बिकॉज ऑफ युअर पेरेंट्स, एस्पेशली युअर डॅड. रिस्पेक्ट युअर डॅड. आनी आज हांव दुसऱ्या विशयाक येता. फिरगजेचो दीस हांव तुर्तान वेते आसा. फिरगज कुटुंब कशें बांद येत म्हणल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांगलां. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं. एका कुडीचे सांदे तशें तुमी जियेया. उपकारी मोनाचे जाया. एकामेका शिकया. भूतबाळ सांगा. अर्गां दिया. जेप्प फिरगज कुटुंब सुरविली क्रिस्तांव परजा आसले बरें आसा गे. घर जेवण म्हणलो कोणूच नातलो जेप्प फिरगजेन. आज आमी इवॅल्युएशन करूंक जाय अशें म्हणूं येते हांवें.
ह्या फिरगजेन गरजेवंत म्हणलो कोणूच ना. हांगासर विविध व्याप्तेची आहात, विविध वृत्तेची आहात, विविध क्वॉलिफिकेशनाचे आसात. एवरी वर्क इज होली. तर करिनाकात, पंगड करिनाकात, ग्रेस्त दुबळो, शिकपी अशिकपी, अटेंडर मॅनेजर, गोरो काळो, युवजन आनी प्रायवंत म्हूण तर करनाकात फिरगजेन. रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ एवरी वर्क, एवरी प्रोफेशन, एवरी पर्सन. हित्तला गिडा मद्दला म्हण हांवें तुमकां सांगलें. तुमच्या फिरगजेन थोडे फावटी शातिवंत वकील आसूं बरो, धाकटेर आसूं बरो, शिक्षक आसूं बरो, तांचें तालेंत वळखून घे. आमकां हर एक फावटी बायलो मनीस जाय. आमच्या मनाक मनशाक रेस्पेक्ट ना. जेजूक पळय ताच्या स्वंत गांवांत पळय रेस्पेक्ट मेळूना. आयडेंटिफाय युअर टॅलंट्स. ह्या फिरगेजनान घे, तांकां आपोवन तांचें तालेंत वापरा तुमी. आनी युवजनाक अवकाश दिया. हांव युवजनां सांगता, माय डियर यंग पीपल, डोंट रन अवे फ्रॉम द चर्च. द चर्च नीड्स यू. Jesus loves you. The parish priest needs you. Don't run away from the church because the church needs you. आनी थोडी जाणांक बॉस ओवर करची सवय आसता फिरगेजेन. बॉस ओवर करनाकात. थोड्यांचें दरबार आनी कारबार जावंक नाजो बिलकूल. हांव जेरालतान उलयतां, कोणाय की पाद्र्याप कितें आज उलयती आसा तशें म्हणनाकात. हांव एक इवॅल्युएशन करते आसा. आनी एक ल्हान गडीत सांगता, मागीर हांव संपोवंक प्रयत्न करतां. फिरगज कुटा म्हळ्यार कशें आसुचें म्हणलें, आफ्रिकाच्या एका हळ्ळेंत एकलो एन्थ्रोपॉलॉजिस्ट आसलो, मानवशास्त्रज्ञ. एक रिसर्च करनालो अध्ययनां. एक 15-20 आदिवासी भुरग्यांक तांच्या संगात रिसर्च करतना मस्त दीस जाले, म्हयने जाले. एक दीस म्हणलो मानवशास्त्रज्ञ, कम लेट्स प्ले अ गेम. एक गेम खेळया. कोलो गेम सिंपल, आमी खेळचोत. अळे 100 मिटर्स पयस हांवें एक चॉकलेटाची बास्केट दवरल्या. तुमी आतां ऑन युअर मार्क गेट सेट गो म्हणटा वचाचें. कोण पयलें पावता ताका ती चॉकलेट बास्केट. सिंपल, आमकां गुत्ता न्ही. आनी रेडी जालीं भुरगीं. ऑन युअर मार्क गेट सेट गो म्हणटना आनी कितें केलें त्या भुरग्यांनी, सक्टांनी एकामेकाचे हात धरले. 15-20 जाणां सांगात धांवलीं. हाका समजना मानवशास्त्रज्ञ. तो मानवशास्त्रज्ञ मात्र धांवन थंय गेली. चॉकलेटाची बास्केट घेवन सक्कट वांटून खात्यात, एकामेका खात्यात. ह्या मनशाक समजना ताणें आपयलें. हांवें तुमकां कितें सांगलें, तुमकां एक एकल्या वस्तू सांगलें न्ही, तुमी काले सांगात गेल्यात. ताणें तांच्या भाशेन, म्हाका गुर्तू ना, हांवें वाचलें मात्र, तांच्या भाशेन सांगलें, हो शब्द दवरा, उडास दवरा, उबुंतू म्हळें. आनी उबुंतू तशें फादर हांगा कापुचीन पाद्र्या बा ताका गुत्ता आसूं बरो. उबुंतू म्हळ्यार काय जालें म्हणून विचारलें मानवशास्त्रज्ञान. उबुंतू म्हळ्यार हाऊ कॅन वन बी हॅपी वेन दी अदर्स आर सॅड. आय एम बिकॉज वी आर. कितलें बरें लिसांव पळय. आनी एकल्यान दुखांत आसतना हांवें कशें संतोश पावचें जप्प फिरगेजेंत. आय एम बिकॉज वी आर. ती आसले वरवीं हांव आसां. हो स्पिरीट आयलो जाल्यार आयचे फेस्ताक अर्थ आसा. निमाणें डॉन हेल्डर कॅमेरा म्हणल्यार सांगलें, गडी सांगून हांव संपयतां. सुटकेत देवशास्त्री लॅटीन अमेरिकेचो डॉन हेल्डर कॅमेरा पाद्र्या. एक सकाळीं ताच्या फिरगजेक 10-12 जाण आयले आनी येवन ताचे लागीं म्हणाले, फादर आमचे ताब्यार चोर रिगल्यात आमचे इगर्जेक. ताब्यार नाकलो उक्तें करून थंय कॉन्सेक्रार केल्लो उंडो पायर उडोवन मातयेंत पडोवन बस्ट जाला. तें पळोवन आमकां खंडापटे दुखलां. आमी एक पारीकपणाचें मीस भेटयचें. पाद्र्या बा जोरूच जायत म्हणलो. पाद्र्या मीस भेटयलें. शर्मा वेळार म्हणलो, हाऊ ब्लायंड वी आर. कितले कुड्डे आमी. कॉन्सेक्रार केल्लो जेजू मातयेंत पडोवन बस्ट जाला म्हण तुमकां दुखलां. पूण तोच जेजू तुमच्या शेजारा त्या दुबळ्या थंय सद्दां कश्ट द्या, तें तुमच्या दोळ्यान दिसना न्ही. कितले कुड्डे आमी. हाऊ ब्लायंड वी आर. कॉन्सेक्रार केल्लो जेजू आनी दुबळ्या ते आसतो जेजू एकलोच. देखून मस्तुबुटी आमी इगर्जेंत आमी हालेलुया म्हणटा, मागणें करता, प्रेज द लॉर्ड म्हणटा. वाड्यांत तसो स्पिरीट आसा की पेद्रू आरोपे जेजवीताचो आदलो जनरल म्हणटा, जितून पर्यंत तुज्या भुरग्याचें एक बुकेलें पोट आसा, जितून पर्यंत तुज्या फिरगजेंत एक वस्तुनांतली कूड आसा, जितून पर्यंत तुज्या फिरगजेंत एक बिडारनांतलें कुटाम आसा, तितून पर्यंत ह्या युकरिस्ताक अर्थ ना. इनकम्प्लीट. जितून पर्यंत कडक उतरां पेद्रू आरोपेची. तर नीज युकरिस्त सुरू जावचो भाव भयणीनो इगर्जीच्या गेटीच्या भायर वाड्यांत निमाणें थोडी सूचना हांव दितां. म्हज्या फिरगजेंत बिडारनांतलें कुटाम आसा तर ह्या गरजेवंत कुटुंबाक SVP वा कातोलीक सभे मुखांत एक बिडार बांदून दी. तांकां डिग्निटी आसा. दुसरें, तुज्या काजारा सोबणांत विबाड करचें जेवण आहा पळय तेलें बुकेल्यांक दी. वेस्टींग इज ए क्रायम. आमच्या काजारांनी, विशेशतः आमच्या क्रिस्तांवाच्या काजारांनी वेस्ट अँड वेस्ट शो ऑफ मात. साध्य तर एका दुबळ्या विद्यार्थीक शिकपाक कुमक कर. इगर्जेच्या फंडात हांव न्ही. तूं जो आदाय आहा पळय बरो आसा तर ताका इल्लें बरें मोन दाखय व्हर बस नाका.
चवथें, साध्य तर तुजो जल्म दीस जुबलेव एका अनाथ आश्रमांत करशी आचरण कर, तांकां संतोष मेळात. निमाणें, तुज्या घरा मेड आसा जाल्यार, घरच्या कामाचें आसा जाल्यार, वा कोण घरच्या कामाचो आसा जाल्यार ताका गनाचो सांबाळ दी, बिकेचो न्हय. रावोंक जागो दी बरो. हें पुरा थोड्या दस्तावेजान सांगलां. ताका 8 वरांचें रेस्ट दी, ताका बेनिफिट्स दी, हेल्थ कार्ड वा इन्शुरन्स कर. तोय मनीस, ती मनीस. जुजे वावरड्याचो दीस आमी आचरण करतना पवित्र सभेची शिकवणी रेरूम नोवारूम लियावन 13व्यान दिल्लें दस्तावेज तातूंत सांगलां जस्ट वेजस आनी ताजे उपरांत डिग्निटी ऑफ वर्कर्स, मातेरे माजिस्त्रा, ताजे उपरांत आनी सभा दाखले आसात, ह्या दस्तावेजा आसात. निमाणें हांव संपयता मदर तेरेसाच्या उतरांनी. कोण खालतो जाता तो दिम्येर पडटा, कोण दिम्येर पडटा तो मागणें करता, कोण मागणें करता तो देगेन पळयता, निट्टनी देगेन पळयता. कोण देगेन पळयता ताका भुकेल्लो, थानेल्लो, घायेल्लो दिसता, आनी कोण देगेन पळयता तो ताची सेवा करता. सांजुजे आमच्या पात्रोना बरी कुटुंबाची, पवित्र सभेची आनी फिरगस कुटुंबाची सेवा करया आनी बरें फिरगस कुटाम बांदून हाडया.